आंध्र प्रदेशाच्या पोलिसांनी गोंय पोलिसांच्या मजतीन दोग शेटींक ताब्यात घेवन तांची चौकशी केल्यान म्हापशेचे शेट चाळवले। आंध्राच्यान आयिल्ल्या दोग जाणांनी खंय ह्या शेटींक चोरयेचे सुमार 150 ग्राम भांगर विकिल्ल्यान पुलिशेन तांकां तपासा खातीर ताब्यात घेतिल्ल्याचें कळटा। पूण ह्या चोरांनी ह्याच शेटींक भांगर विकिल्ल्याचे पुरावे खंय आसात? कोणूय येवन आमचेर बोट दाखयतले, आमी कितें लोकांक नाडपाक बसल्या? ह्या प्रकरणात आमकां न्याय जाय म्हणून तांणी मागणी केल्या। करूनी हांगा आमच्या फुड्यान प्रूफ करनी बाबा हेणे घेतला म्हणून आणि व्हरूनी नाल्यार हे जावचें ना। कितें आतां तुमी प्रूफ काडात कित्याक सांग कोण पळयता आज बसून कोणी चॅक करून पळोवना तेंचे कार्ड प्रत्येक हे जे आयज ह्या मनशाक घडला खंय तुका ती गजाल खंय तुका कोणाकूय घडटली, कोणूय शेड असो म्हणटा हांव सांगना फाल्यां ती कोणाकूय घडटली। आमचो धंदो जो आमचो धंदो काम करपाचो तितलेच मेन सीमित ना। आमच्या धंद्याक खंय तुका विकती घेवपाचें आसा, खंय तुका सेल ऑफ करपाचें आसा, तितून भांगरचे रॉ प्रमाणे येता पळय तेजो धंदो आसा, तोय सेल ऑफ जाता, खंय तुका तोय घेवप जाता। सो हे म्हाका एक लॉजीक हितून समजना खंय तुका की कोणूय फाल्यां येतलो खंय तुका आनी अशें बोट दाखयतलो फाल्यांतलो म्हाका सांगतलो 2000 सालान खंय तुका हांवें वेव्हार केलो म्हणून कोणा कडेन। सो हेजो अर्थ कितें? ते भांगराचें जाता कितें शेवटी आमी जेन्ना मुदी पसून पळयता पळय ती मुदी जेन्ना आटयतात ती मेळ जाता, ती मेळ जाल्ली मुदी कोण सांगूंक शकता बाबा कोणें आटयलें आनी कितें केलें तें कोणें सांगून दाखोवचें म्हाका पळया। इज इट पॉसिबल? सो ही गजाल कोणें तरी बाबा तकलेन घेवची कळ्ळें तुका की शेट हांगा सगळें नाडपाक बसोंक ना। शेट आपल्या प्रामाणीकपणान धंदो करता, आपलें पोट चलयता आनी फाल्यां एखादें कोण उठून असो जो येयलो आनी तेणें आरोप घातलो कोणाचेर तुका त्या बाबड्याच्या फॅमिलीचें कितें? आतां ह्या मनशाक जाका आतां डिटेन करून व्हरपाक सोदता पळय तुका दॅट टू विथआउट प्रूफ। हास्यास्पद गजाल आसा की विथआउट हॅविंग प्रूफ कळ्ळें तुका कशें ह्या मनशाक बाबा कोण असो उठून व्हरूंक शकता? अरे हांगा बारीकशे गजाल घे कोणाक पेट्याक पसून कोण कितें करीत जाल्यार ते आस्क फॉर एविडन्स, ताका एविडन्स मागतात ते पेट्याक पसून कितें जायत जाल्यार हांगा एका मनशाची गजाल करता फक्त एविडन्स काय ना, चोर दाखयता तो एविडन्स अशें धरतात आनी व्हरून व्हरतात। सो प्रूफ काय नसताना तो डायरेक्ट व्हरता। कितें प्रूफ आसा? प्रूफूच ना न्ही। आमी कितें म्हणटा जर तेणें घेतला प्रूफ करा आनी व्हरा, प्रूफ करा न्ही फक्त तुमी येतले बोट दाखयतले आनी व्हरता हें जावचें ना। आणि ते पैशांची कितें रिकवरी जाल्या कितें? ना काय ना, कांयच ना। तो व्हरतलो येतलो चोर दाखयतलो बोट दाखयतलो पैसे तेणे घेतले म्हणटा सगळें करतलो पैसे चोर खान बसतलो तेवढेन ते बसतले त्रासान कोण शेट कारागीर कोण आसा पळय ते पळय हे म्हणटा पूण घेयनासतना प्रूफ करा आनी व्हरा आमकां प्रश्न ना।